एवरीवन, कशें आहाय सगळीं तुमी? होप ऑल आर डुईंग वेल. आनी कशें आहाय सगळीं? कितें करताय सगळीं? आयज न्हू सॅटर्डे आनी हांव आतां न्हू मातशें किचना आलोलें येयलो. सो आयज हांवें पियाव कांतून दवरला आतांय. ओके. आनी फाल्यां इस्टर न्हू, आयज सॅटर्डे. सो न्हू हांवें आयज चिंतिला सोरपोतेल करता म्हूण इल्लेशें. पियाव कातुरला हें बीन सगळें बॉयल करून दवरलेलें म्हणजे बॉयल करून दवरलेलें तें आतां म्हाका कातरूं जायें. आनी एलकनाकूय हाडपा वचपा जाय. आतां तो समर कॅम्पा वयता, सो ताका हाडपा वचपा जाय म्हाका इकरांक. हांवें म्हणलें तें म्हणसो म्हणल्यार पियाव बीन कातून दवरतो म्हणलें. आनी मांस बीन कट करून दवरतलें. आनी मागीर चोया येयलें म्हणटरी हांव स्टार्ट करतलें करपाक. सगळें रेडी करून दवरलो हा. मसालो बीन सगळो हाडलो हा, सगळें रेडी हा. खाली कातोरपाचें आनी फोण्णां घालपा उरलो हा म्हगेलें. आनी आयज न्हू हांवें चिंतिलां इस्टरा रोस्ट करता म्हूण, चिकन रोस्ट फराकांच. सो तेंवूय बी भायर काडून दवरलां. आनी मागीर आयज चोया आयज रातीको आमगे न्हू 8 o'clock मिस आहा. हांवें आमगे थिंगाची ती म्हगे फ्रेंड एकले आहा तांकां आपयलाय रातीकोडे जेवणा. सो तेणें म्हाका आजून रिप्लाय दिली ना. चोया येताय जाल्यार चोया, नाजाल्यार मागीर हांव हाल करतलें. समज ती आयज रातीको येताय न्हू आफ्टर मासो जाल्यार हांव चिकन रोस्ट करून दवरतलें आयज आतांय मिसा वचनी पयलीं. आनी नाजाल्यार मागीर हाल करतलें. चोया कितें करून जाता तें म्हाका खबर ना आजून पासून. हांव तेंगे मॅसेजी रावता रिप्लाय करतली म्हूण. ब्लांच एंड टू तांकां आपयलो हांवें. चोया येता जाल्यार. आनी हितुली गोरमी न्हू हिंगा सारकी सुबेज गोरमी. एक दिसा गोरमी न्हू, एक दिसा मातशें कूल आसता भायल्यान गेलें म्हणटरी. काल सांजेचा मिसा गेली न्हू, बरें कूल आहलोलें काल इवनिंग. आमगे गुड फ्रायडे मिसा 7:30 आहलो. आमी 7:30 मिसा गेलोलीं. 5 o'clock आहलोलें. मागीर आमी 9:45 येयलें घरा. सो त्या टायमार न्हू 7:30 म्हणल्यार बरें कूल आहलोलें सामकें, बरें वारें मारतालें. पूण दिसा न्हू सामकें रावपा जायना हिंगा. दिसा रावपा जायना, सामकें सुबेज गोरमी. म्हाका सुद्दां ही गोरमी सगल्याको आहा. आतां मामी म्हणटाली गोंयाय बीन गोरमी पडटा बी म्हूण. सो आतां वयता, मेळटा तुमकां मागीर. हांवें न्हू हिंगा इल्लोसो पियाव आतां कातून दवरलो हा. तें पियाव कातून दवरला. आनी मसालो बीन रेडी हा मुगेलो हिंगा किचना. मसालो रेडी हा. आनी म्हणजे मांस न्हू हें सगळें म्हाका आतां कातरूं जाये. सो कातरता म्हाका अर्दर अशें आहा. आतां एलकना हाडपा वचपाचो. हांव तें कातरता रेडी करता आनी दवरता आनी मागीर मेळटा तुमकां. मुगेलें सगळें तें बेबी ड्रेसीस जालें न्हू, ते आतां घेवन गेला एकटी बाय येयलो आतां व्हरपाक. आनी इस्टराचें ऑल डन. आनी हांवें तुमकां सांगलो ते भाशेन न्हू हिंगा कातून दवरलो हा मुगे पियाव बीन. आतां आमी चोडयलाय आनी बेगीन करून काडटा. कित्याक कितें तरी मुगे मोठी येयला आतां करपाचें, सो तें हांव करतलें. आनी ते मुगे फ्रेंडान न्हू म्हाका फोन मारलेलो ती येवपा पावनाय, कित्याक तांकां ऑलरेडी कमिटमेंट आहा आनी कोणागे वचपाक. तेणें ऑलरेडी इनवायट केलो म्हूण तांकां पयलें. सो नो प्रॉब्लम. हांव करपा आहा तें करता मुगेलें. आयज चिकन फाल करता. आतां चिकन आयज करना. आतां होली हांव सोरपोतेल करता. आनी देन आय एम प्लॅनिंग समथींग टू डू. एक्चुली म्हणजे कितें करपा उरलो हा धाकटेशें काम, तें हांव करून काडटलें. ओके. आनी हांव तुमकां एक वस्त सांगपाक विसरलें की आमगे न्हू गॅस पायपलायन येयली. म्हाका सुद्दां 2nd week ऑफ मार्चा येयला आमगेलें. 2nd or 3rd week 2 weeks जाली एक्चुली आमगे तें येयलें जाल्यार. सो हे पायपलायनू थिंग वयर आहा तो मिटर, हे थिंग आहा तो मिटर, हूंय आहा हो मिटर. आनी हिंगसान येयला आनी हें सामकें गॅसीको वयता. माय मेजरमेंट बीन म्हाका कांय खबर ना. ओके. हेची मेजरमेंट बीन हांव कांय सांगना तुमकां. बेश्टें कोत्ता तें आतां. कित्याक इवन मसाले न्हू हांवें मसालो बेश्टो हाडून दवरलेलो. मेजरमेंट बी कांय ना. हांव सदां मुगे ओनू कोत्ता एक्झॅक्टली उमके किलाचे म्हणजे उमके किला उमकेशें बीन म्हूण तेश कोन्न हांव कांय करना. कळ्ळें तुमकां. मुगे सगळें ओन. सो आतां पिया भाजयता. तिकी घालपा उरल्या. तिकी घायलाय. आनी
थोडेशे पेपरकॉर्न्स घालता हांव आनी 6 इलायची घालता जालें. आतां न्हू एक सायडीन पिया उबारप म्हणल्यार न्हू दुसरे वाटेन मातशें तोळशीपा दवरना आनी हांवें कांय तेल घायना तोळशीपा तेजें ओन तेल भायर सकून ताच्या पयलीं मातशें स्लो दवरलो गॅसानी कावगलेचें आपूण भायर सरला म्हाका एक्चुली इसवलें हांवें पिया भाजपाक आयलो आनी म्हाका मातशें तोळशीपा जालें इसवलें आतां बेगीन बेगीन दुसरी फाटीं चडयना आनी पयलीं तुमी हांवें तितून कांय घायना ना तेल तेजेर बारीक सकयल घावलें तेल आनी हो पियाव घाता ओके हांव करता आसतना न्हू कोण एक भितर सरली मागीर ताका लागून गॅस बंद केलें पियाव भाजता आसतना ताका लागून म्हणजे मोतीतलें गेलें तें एनीवेज आतां म्हणजे बरो जाता सॉफ्ट ऑफ आयला मातसो फायदो न्हू मसालो पीठ भाजीत म्हणल्यार न्हू म्हणजे जातलें सो हें म्हणजे सगळो न्हू मसालो घालता म्हाका आनी मसालो तूं सांगिल्ले ते भाशेन हुमरान घालपाचें म्हणजे सगळो उरतलो तिणें हांव मागीर चॅक करतलें काय जालें पयलें मसालो पयलो मातशें बरो भाजया आनी हांव मागीर पळयतालें एक बॅच जाल म्हणजे सेकंड बॅच घालता आनी मातसो ता 3 पार्ट जाता तेमून आनी एक पार्ट घायली जातलें एक फाटी न्हू हें भाजता पिया म्हणजे मसालो भाजता हें एक्चुली न्हू म्हाका खबर आहा हें कोण दवरलें न्हू तेजो बरो लागता म्हाका बिलकूल टायम मेळोंक ना पळोवपाक हे म्हणजे 2 kg हां पयलीं हांवें 1 kg हाडलें 1 more kg हाडलें सो टोटल हांवें न्हू मास म्हगेलें 2 kg आनी म्हगे काम तुमचो येयला आसलें कांय सुमार ना कांय ना सारकें डायरेक्ट करपाचें म्हणजे मेजरमेंट नासतना करपाचें इट्स ओके समटायम्स मेजरमेंट नासतना बेश्टें पळय तेंय बरें जाता म्हणल्यार चोया कितकोन जाता तें सगळीं म्हाका सगळ्या डिफरंट भाशेन करता एक्चुली न्हू गोंयान म्हणजे डिफरंट स्टेप फॉलो करता एक्चुली न्हू हांव म्हणजे एश करून करता आनी न्हू म्हाका एक कातोळ भाजून घेवचें आसलो सो हांवें मातशें व्हडले व्हडले कातोळ बेगी जावपाक जाय म्हणून एक्चुअली मातशें कलर न्हू हांवें घालतलें इल्लोसो कश्मिरी पावडर घालतलें कश्मिरी लाल एलकन न्हू आतां बाबा न्हिदोंक घायला मातशें बाबा न्हिदोयला मातशें आनी हांव म्हणल्यार आतां मातशें मॅरिनेट करून येतलें आनी हांवें तुमकां सांगूं ना हांव त्या फराकान हांगे चिकन रोस्ट करता म्हणून आतां हांव सेम करता पूण
ते होल चिकन कोतलो ते भाशेन कोन्ना हांवें पीसीस कट केले कित्याक न्हू म्हाका आख्खें होल चिकन नाका आहलोलें हांवें ऑद चिकन दवरलें तशें लेग पीस आनी ऑद चिकन न्हू हांवें लेग पीस हांवें हितून घायलें आनी ऑद चिकन हांवें भितर घायलां कित्याक आमी 2 जाणां हाय सो एलकन 3 जाणां सो मागीर हांवें म्हणलें आख्खें कोन्न मागीर सेम मागीर तें जावपा ना 2-3 दीस जावपा सो ताका लागून हांवें गेलें सेम सगळें घायलां इंग्रिडियंट्स आनी आय डोंट थिंक आय मिस्ड समथींग म्हाका दिसना सगळे इंग्रिडियंट्स घायले आनी आतां हांव मॅरिनेट करून दवरता मातशें एक 15 मिनट्स अशें दवरतलें मॅरिनेट करून तें एक्चुली मॅरिनेट करून जाल्यार पासून कोंता येता आनी पूण हांव दवरता मॅरिनेट करून कित्याक तें मॅरिनेट करून दवरता आनी मुगे न्हू आयदन धुवपा आहाय जें कितू कोण आहाय ती धुवंक नाय सो आमी जेल मुटली आनी हांवें तें सोरपोतेल बी केलो न्हू तें सगळें आयदन पडलो आहाय आतां बेसना सो ह्या हांव आतां मॅरिनेट करून दवरता आनी मागीर हांव तें काम करता आनी मागीर परतून बॅक टू चिकन येता मॅरिनेट करून न्हू अशें करून सोदतें म्हाका सोद न्हू आनी इल्लेशे चिली फ्लेक्स घातो हांव हितून मातशें स्पायसी जायली थोडेशे चिली फ्लेक्स घातले आनीक आनी हांवें तितून घायला लायम घायला सॉल्ट तेल घालपा जाय तेल घालपा विसरलें तेल आनी गार्लीक हांवें चॉप करून घायला बारीक चिली फ्लेक्स आनी मस्टर्ड सॉस ओके सो हालीं मुगे हितून हांवें इल्लेशें तेल घालपा उरलां मातशें एक ड्रॉप तेल घालतलें आनी थोडेशें चिली फ्लेक्स घातलें सो हांवें चिकन न्हू दवरपा आहलोलें हालीं 15 मिनट्स पूण म्हाका मातशें जायतो टायम लागलो मुगे तें उरलें आनीक पूण तितू बरें न्हू मॅरिनेट बरें जाता सो मागीर न्हू हांवें तें नॅक्स्ट डे करपा आहलो तें पयलें केलें ऑन सॅटर्डे ओन्ली आनी सॅटर्डे केलें आनी फ्राय केलें पयलीं तें फ्राय करपाक घायलें इल्लेशें तेल घायलां आनी फ्राय करपाक घायलां म्हणजे हें सारकें कूक जावपा नाका पूण मातशें कलर येवपा जायो सारकें स्लो गॅसीर करपा नाका पयलीं मातशें कलर येवपा जायो आतां मातशें 2-3 मिनटान न्हू हांव तें टर्न करतलें आनी ही गॅस न्हू हांवें दवरल्या मिडियम फ्लेमाचेर स्लो केलें न्हू उदक सुट्टलें ताका लागून हांवें मातशें मिडियम फ्लेमाचेर दवरलां आनी हो कलर लायला मातशें ताका आनी मागीर हांवें तें टर्न केलां सो टर्न करून आनी एक 2-3 मिनट दवरपा जाय मातशें आनी ताका न्हू दोनी आयटम बरो तो ब्रावन कलर येता मातशें सो हें जालें म्हणटरी न्हू मागीर हांवें ताका तितून इल्लेशें गरम उदक घायलां आनी ते कांशा थोडे मसालो लागलो जाल्यार न्हू तितून घालन हांवें गरम उदक घायलां सदां गरम उदक घालपा जाय आनी हें न्हू उदक घाताय तें सारकें हाफ कोट जावपा जाय कळ्ळें सो दॅट वॉज अ चिकन आनी हिंग तुमचो हें आमगेलें इस्टर लंच कितें आहलो तें हांवें हो बिरयानी रायस केलोलो विदावट एनीथींग म्हणजे चिकन बी कांय घालूं ना तितून खाली बिरयानी रायस पियाव बी भाजून अशें करून सारकें फोण्ण भाजून पियाव मातशें बरिस्ता केलोलो आनी बिरयानी पावडर घायलोलो सो इट वॉज वेरी टेस्टी सो चिकन आहा सोरपोतेल आहा आनी सॅलड आहा प्लेन सिंपल सॅलड दीस वॉज अ लंच फॉर इस्टर